हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यराती भिरांकूळ उजो लागलो. या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयले, जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. यान आदींच ह्या क्लबाचेर साबार फावटी कागाळी नोंद जाल्ल्यो, पूण फकत हो मुद्दो चेपून दवरपाचो यत्न चलिल्लो खंय. ताजोच भिरांकूळ परिणाम शेनवारा पळोवपाक मेळ्ळो. गोंय सध्या इलिगॅलिटीसांचे हब जाला आनी हाका फकत सरकार जापसालदार आसा. आदींच ह्या बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय जाल्ली जाल्यार आयज ही भिरांकूळ घडणूक पळोवपाक मेळची नासली. लुत्रा सरकाराचो जावंय जाला. गोंयांत 40 आमदार आसाच, आतां हो 41वो जाला. लुत्राची गोंयांत हुकुमशाही चल्ल्या, ताका कायदो लागना. तो आपल्याक जाय तशी मनमानी करता आनी सरकार ताका तेंको दिता. ह्या बेकायदेशीरपणाचेर खंयचो अधिकारी आवाज उठयत ताका फकत बसयता आनी पयशे करपाक दुसरो बसयतात. सरकाराची ही अंधाधुंदी कित्याक? त्या अधिकाऱ्यांक निलंबित करून कितें फायदो? त्या मरण आयिल्ल्या 25 जाणांचे कितें? असो प्रस्नांचो पावस करत समाज वावुरपी रवी हरमलकारान सरकाराक धारेर धरले. खरें सांगू म्हटल्यार सद्याच्या परिस्थितीन ह्या 10 ते 15 वर्सांक गोवा इज बिकमींग अ हब ऑफ इल्लिगॅलिटीज. तेतूंतलो हो एक काल हांवें म्हटल्यार तशें सौरव लुथरा जो आहा पळय तो जावंय जाल्लो आसा गोवा सरकाराचो. ताका जावंय करून घेतलेलो आसा तेंच्यांनी आनी तो 40 MLA आहा, हो 41वो MLA. ज्या तरेन जो वागता, ज्या तरेन तेची हुकुमशाही पद्दतीन तो काम करता, ताका लॉ ऑर्डर ताका कांयच लागना आनी तेचो परिणाम हो 25 जाणांचे काल जे बळी गेले पळय तेचो परिणाम आमी रोमियो लेन आसा पळय आमच्या वागातरानूय आसा आनी 100% वायलेशन आसलें. पयलीं म्हटल्यार CIZ वायलेशन आसलें. आमी कंप्लेंट केल्यो खुबश्यो CIZान, पण आमकां जाय तसो प्रतिसाद केन्नाच मेळूंक ना. म्हाज्या फ्रेंडान कंप्लेंटी केल्ल्यो त्यो. मागीर तो नॉयज पोल्युशनाचे वायलेशन्स करतालो. फूल रातभर तो म्युजीक वाजयतालो. जून जुलय ऑगस्ट एक्चुली बंद करपाचो टायम आसतालो तेचो तो, पण तरी पूण तो वाजयतालो आनी सुवेश सगळी तो दर्यान सोडटालो. तेणें जी प्रॉपर्टी आहा पळय तेणें ती एनक्रोच केल्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आनी डायरेक्ट सारको दर्यान भितर एनक्रोच केल्लें. तेन्ना आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट केली. तशेंच एज युजल रोहन खंवटेचो तेचेर गव्हर्मेंटाचो हात आसल्या कारणान कशेंच आमकां प्रतिसाद मेळना जालो. म्हणून लास्ट आमी आमचो एक फ्रेंड आसा, आमचो एक वांगडी आसा निलेश फट्टे म्हणून, तेच्या नांवान आमी कंप्लेंट घातली आनी तेच्यान मागीर आमी ती पिटिशन घातलें हायकोर्टान. आमकां हायकोर्टांतल्यान ऑनरेबल हायकोर्टांतल्यान एक्चुली वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट मेळ्ळो आनी तेणें ते डेमोलिशन ऑर्डर काडली. आनी हो लुत्रा आहा पळय तो हाय प्रोफायल, तेचे IPS मागीर सगळे जे व्हडले व्हडले मिनिस्टर आहा पळय तेच्या कॉन्टेक्टासून येयल्ले आहा ते. तरी पूण आमी तांकां भरपूर फायट दिली. आमी वांगडा रावन आमी 3-4 जाणांनी मेळून हे सगळे आमी तेचें तें डेमोलिशन केलें. सेकेंड टायम परत बांदपाक स्टार्ट केलें ते अशें बांदलें तेणें लाकूड यूज करून बांदलें. लाकूड यूज करून बांदलें आनी व्हेरी डेंजरस पोजिशनान बांदलें तेणें आनी उदकान येयलो तो. तेन्ना आमकां खूब भंय दिसलो. कित्याक सांग, व्हांवून वचात काय म्हणून वसाडी असल्यो पावसान येता, पण सुदैवान तें उरलें. आनी दुर्दैवान तुमी पळयलां ते 25 लोक मेले पळय, ते 25 लोक थंय मेले. कित्याक सांग, हेका पूर्णपणे हो लुथरा रिस्पॉन्सिबल आसा. तेच बरोबर गोवा राज्याचो CM जेणें ताका प्रोटेक्शन दिलें, ट्युरिजम मिनिस्टर जो ताका परत तेचे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मागून डिले टॅक्टिक्स करतालो, मागीर पंचायत मिनिस्टर ते रोमियो लेन बर्च इज डेमोलिशनाक आरपोरा पंचायतीन डेमोलिशनाक काडलां आनी स्टे दिल्या ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन DOPन. खंयच्या बेसिसार? कित्याक सांग, तेजे कडेन पयसो आहा, तेजे कडेन पावर आहा. CMाचे कॉल गेले कितें, सिद्धी हळर्णकर नाका जाल्ले कितें करतले. आमच्यो कितल्योच केसी पेंडींग आसा. सगळ्यात कितें कामाक ते स्टे दिता आनी ते बिजनस, स्पेशली बिजनसाक ते तांकां सपोर्ट करपाक हेल्प करता. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी मागणी आसा प्रमोद सावंता कडेन, 25 लायफ तुवें तूं होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल. 25 लायफ लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंत रिस्पॉन्सिबल, रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टर आनी
पंचायत मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसतली कशी अंधाधुंदी गोंयांत चल्ल्या पळय ती. तेचे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, बंद करा. हें पयशांच्या हव्यासा पोटी तुमी लोकांचे बळी आनी घेवं नाका. तुमकांय फॅमिली आसा, ज्या तरेन तेंची फॅमिली तशी तुमची फॅमिली. तुमी 7 पिळग्यांचे पयशे जे ह्या माध्यमांतून जोडून दवरता पळय, तें तुमी एका फॅमिलीचे पयशे उद्ध्वस्त केल्या पयशांक लागून. हेचेर तुमी विचार करता. डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव हें करता, हे 25 ते तुवें बळी घेतल्या पळय, ते इमिडियटली एक्चुली तुवें ते रिजायन जावपा जाय. हेच्या भायरूय बी कितलेशीच इल्लिगॅलिटीज आसा, तूं सपोर्ट करता, कितलेंच करप्शन आसा. दुर्दैवान 25 जाणांचे बळी गेले आनी आतां ही उठली आनी तांकां हें सस्पेंड केल्या. पण तुमी केन्ना रेजिग्नेशन दितले? तांकां सस्पेंड करूनच जायना. तुमचे जे खापर आहा पळय तेंचेर फोडलें म्हणून जायना. हेका सर्वस्वी रिस्पॉन्सिबल सरकार आसा आनी IPS IAS ऑफिसर आसा पळय ते आसा. कित्याक सांग, म्हणजे न्हू तशेंच पयशे करता. आतां तो अरुण मिश्रा, आतां तो GCZMAचो सेक्रेटरी, तो आतां गेला पळय, तेणें हेचेर रोमियो लेन बर्बच ऑक्टोबरान तेणें ताका डिस्चार्ज दिल्लो. थंय सचिन देसाय आसा मेंबर सेक्रेटरी, तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी आसलो सचिन देसाय. जेन्युइन मनीस, 1 रुपयाचो लेन देन करिनासतना बऱ्यो ऑर्डरी दिता. आमचे कितलेशेच गोंयकारांक तेणें सपोर्ट केला. म्हाका भंय आसा तेचेरूय ह्यो आतां खापर फोडीत काय म्हणून. हांव तेचे सचिन देसायचें मुद्दम नांव घेवंक सोदता. वन ऑफ द जेन्युइन मनीस. अशे ऑफिसर तुका कमीच कमी मेळटले. कपिल फडते म्हणा, ताका थंय तेंच्यांनी आमच्या नॉयज पोल्युशनाक सपोर्ट करता म्हणून कोनशाक मारला थंय. कपिल बऱ्या मनशांक हे भायर मारता आनी पयशे करपाचे आसता पळय, तांकां पयशे करपाक सपोर्ट करता आसता पळय, तांकां हें हांगा हाडून बसयता आनी तेचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.